फाटल्या 8 वर्षात भारताचो प्रधानमंत्री आशिल्ल्या नरेंद्र मोदीन बायलां आनी गरिबां खातीर देख दिणो वावर केलो. गरिबी हटाव खऱ्या अर्थान मोदी सरकारानूच राबयली. म्हापशेचे कार्यावळीत पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला केंद्रात फाटली 8 वर्सां जाली भाजपाचें सरकार आसा. ह्या 8 वर्सांत मोदी सरकारान तयार केल्ल्यो येवजण्यो विविध उपक्रमांची म्हायती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिली. माविनान प्रधानमंत्र्याचेर स्तुती फुलांचो शिंवर केलो. मोदीचें आयकून युक्रेन आनी रशियान एकामेका मदले गेर्रे थांबयले अशें माविनान सांगलें. आयकात. नजर मारल्या देशाचे जे गरिबां खातीर तेणें केलां, करोडांनी घरां बांदप, उज्ज्वला स्किमा हांगलात आमच्या बायलां ना विसरता. आदले तेंपा चुल्यो चडो यूज करून फू फू करून दोळे पेट भरून लंग्स भरून घेताले. हे सुद्दां इतले गरीब लोकांचो सारको मना पासून चिंतून तांकां सुद्दां स्कीम काडल्या आनी हे भाशेन टॉयलेट्स तांकां दिले आनी आख्या देशांत हावजींग स्किमीक खाला गरिबांक घरां दिली. एक चळवळ कशी तेणें सुरू केल्ली ती आतां व्हडले प्रमाणांत वाडत आसा. गरीब कल्याण जे आमी म्हणटात तेणें बेश्टे आदी एक स्लोगन आसतालें गरिबी हटाव म्हणून. तेणें खरें गरिबांचें कल्याण करून दाखयल्लें आसा आनी म्हाका दिसता त्यो स्किम्यो हांव सांगपाक गेल्यार वेळ पुरो जावपाना. इनफॅक्ट हांव वाचतालो खंयचे सांगपाचें ते हें जाता, पूण थोडक्यान सांगपा म्हणल्यार ह्यो स्किम्यो शेंकड्यांनी आसा, 100 वेगळे वेगळे मळार. पूण उदाहरण आमचे दोळ्या समोर येता. कोवीड टायमार कितले लोकांक तेणें फ्री वॅक्सिनेशन दिलें. 80 crore people to be vaccinated. It is not an easy task. 190 crore people were totally vaccinated. आणि 190 crore फ्री वॅक्सीन दिवप आनी पॅन्डेमीक आहा ते नाकारप व तेजो परिणाम जाता तितलो कमी आमच्या भारतीय देशांत लोकांचेर पडप म्हणल्यार आय थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ दीस परफॉर्मन्स एज प्रायम मिनिस्टर. लुकिंग एट द इंटरनॅशनल पॉलिसी, आज तुम्ही म्हाका सांगा आता युक्रेन आनी रशिया प्रॉब्लेम जाता. खंयचे देशाचे लिडराचे म्हणजे हिज वर्ड काउंट्स, तो कितें सांगता ते रशियाय आयकता, युक्रेनूय आयकता. वी वर एबल टू गेट ऑल आवर स्टुडंट्स बॅक. 22,000 स्टुडंट्स विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर इन अ वॉर झोन. सीज फायर 2 दीस गॅर थांबयले. ही कोणाक ताकद आसा? बाब मोदी आसा. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार.